बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्ट मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिड्या, त्रास, कोश्ट, कोटेपण, अनुभव, वाडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव सदांच जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. कोवीड दुयेंसांचें सरशिल्लें पयस दवर, सगळीं दुयेंसां तांचें बरी कर आनी तांच्यो गरजो तूं सगळे ताका फावो करून दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याचीं उतरां कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 20 मायाची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन जे लोकांनी सगळे व्हिडिओ पयलींचे चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. मार्क 5 वळ 29. आनीक ओचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनीक आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगांत तिका भोगलें. आपणा भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण ओचीत आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनीक ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचिता म्हूण तूं तर पळयताय आनीक तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक जेजू नोदोर भोंवडावून रावलो. तेन्ना आपणाक कितें घडलें तें जाणो आसली देखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनीक जेजूच्या पांयां पडली आनीक सगळें सोत तिणें जेजूक सांगलें. जेजून तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनीक तुजे पिडेंतली मेकळी राव. बायलेची पिडा बरी जाली. केदोण जेन्ना जेजूच्या आंगवस्त्रांक तेणें हात लायलो. हो भावाट ती दोन येयल्ली आनीक तेन हात लायलो येन भावाटाची ती चिंतून येयल्ली ते भाशेन येन हात लायलो आनीक ती बरी जाली. तर जेजू विचारपा लागलो, कोणें म्हाका हात लायला? म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? जेजून विचारलें. इतुलो लोक उपट बोल्लो तर जाय एके बायलेन न्ही जायते लोकांनी लायलो आसतलो हात. कित्याक लोक जाणात न्ही जेजूच्या उतराचेर भर जाता जाल्यार हात लायल्यार जेरूल बरी जातली म्हणून. ही बायल फकत हें चिंतून येयल्ली की हांव जेजूच्या कोपड्यांक देखून हात लायल्यार बरी जातली. कित्याक घोडये ते कोडे उलोवपा शक्ती नासलो आसतली. इतुलो ते खबर आहा की जेजूच्या बरोबर हजारांनी लोक वयता आनीक ती इतुली असोक्त जालो आहा आनीक ती बोड कितको मातो काम इतू लोकां मदें आयकता. इतुलो लोक बोवाड मारीत उलोयत गजाल मारीत कोण जेजू हाडना वयता आसतलो आनीक हितून इतू लोकां मदें एक वसोक्त 12 वर्सां रोगत वचपी कुडींतुलें भायर सरोन लुकसाण जातालें रोगत. येसो बायले गेलो आवाज कितें आसतलो तो तुमी चिंत्यात. ती घोडी
ते भाशेन बोब मारपाक घोडी पावपा नासलोली की जेजू आयकोन रावन तेक बरें करपाक. तर आनीक जेजू वाटेर भायर सरलो वचपाक. तर ताकेतीचे आसले ते वयताले मुखार. तर हुंयच्यान ती चिड्डोन हुंयच्यान येयली आनीक तिणें हात लायलो केशे भाशेन. तर आमकां हो बावाट आसपाक जाय. आनीक जेजून म्हणलां बायबलाचें आहा, आमकां कातोलिकांक बावाटाचो प्रस्न ना. शिसांक बावाटाचो प्रस्न नासलो. कित्याक शीस दीस रात जेजू गेलें उतर आयकताले देवा गेलें उतर. पूण आमकां फकत पवित्र कातोलीक जावपाक गरजेचें. बावाट जेजून म्हणलां सांसवां इतलो बारीक इदोसो देखून आसल्यार पुरो. पूण कितें आमकां कमी पडटा? आमच्या भितर पवित्रकाय ना. पवित्र आमी नाय. आमी देंवसरांची गुलाम जालो आहाय. त्याक लागून आमकां ही वस्त कमी पडटा. आमच्या भितर देवाचो पावर ना. तेका लागून आमी खुद ना जाल्यार ल्हान भुरग्यांगे देखून दुयेंसां आमच्यान बरी करपा जाय न्हय. कित्याक आमी पवित्र न्हय. आमी सगळीं कातोलिकां वायटान रिगलो आहाय. केसोली ना जाल्यार केसोली दुस्मानकाय दर एक मनशाच्या जिवितान दुसऱ्याच्या बद्दल आहा. तूं गरीब जावं ग्रेस्त जावं, कोट्टेचो भिकारी पासून जावं, कोट्टेचो भिकारी तर पवित्र आसलो जाल्यार तेका ती कोट्टी घेवन भिके बसपा पडपा नासलें. तर कोणूच तूं जावं, आमी म्हणटा व्हडलो मनीस ताका पयशे जाले म्हणून तो नेट मारता जाप कोना. पूण तुमगे येसात कितें? तुमी आनीक तेज्या बरी आहाय. भितरल्यान सगळीं कुसबेलो आहाय. आल्टी लागल्या कितें जाता मोद्यारू भितरल्यान हायत वयता. मागीर एक दीस तें मोद्यार मोडटा तो कुडको. तर सगळ्या गोंयकारांक ही आल्टी लागलो आहा. केसोली देंवचाराची, वायटाची, रागाची, दुसऱ्यांचो विंगास घेवपाचो, दुसरें घात करपाचो, दुसऱ्यां स्वतापाचो झगडी मारपाचें, दुसऱ्यागे हावपाचें नागोवपाचें, दुसऱ्यां तोपी घालपाच्यो, ही आल्टी दर एक गोंयकाराक लागलो आहा. तेका लागून गोंयकारांगे उतरांचेर कांय जायना. गोंयकार कातोलिकांगे उतरांचेर कांय घडोन येयना. जेजून कितें म्हूण तिका? दुवे म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. कितें म्हणलें? दुवे म्हजे. तर जेजू कितें कोतालो? बायबलाचे जायते वळे आहाय माऱ्यांचे. जेजून म्हणलां हांव बापा कडसून येयला. खुद बापान म्हाका धाडला. हांव जें कोत्ता तें सगळें बापाचेंच पळोवन कोत्ता. हांवें सगळें केलां तें करपाक म्हाका बापूच सांगता. तर सर्गीचो बाप आमकां दर एक संवसारांत मनशाक आपली भुरगीं म्हणून उल मारपाक रावता. जे परी माय पायक कितुली खुशी भोगता आपल्या भुरग्यां सांगाताक उलोवपाक खेळपाक वेळ सारपाक. तेजे भाशेन सर्गीचो बाप तेंच चिंतिता. तेका लागून सर्गीच्या बापान आपल्या पुताक धाडलो. कित्याक जो संबंद आदां येवेन मोडलोलो इतुलीं वर्सां देवाक अनाद रावपा पडलो. कित्याक भुरगीं सगळीं देंवसरागे जाल्लीं. तर देवाच्या मोद्या भुरग्यांनी संबंद तोडलोलो. तर तो संबंद परतून घडोवंक कितू 6,500 वर्सां उपरांत
देवान शेवटी जेजूक आपल्या पुताक धाडलो आनी होय प्लानू देवान मनशाक रुचीच न्ही पयलो घडलो बायबलाच्या माऱ्यांचे. तर एक दीस तो प्लान कोतलो म्हणून देव गॅरंटीड आसलो, कित्याक मनशाचे मदें आमी जात, मनशाचे मदें वेळ सारपाक देवागेली आवड, ताका लागून देवान मनशाक रुचललो. तर हिंगा जेजू कितें म्हणटा, धुवे म्हजे म्हळ्यार कोण? आतां जेजू तेज्या ल्हान आसतलो हे बायले परस, कित्याक 12 वर्सां तेगे हें रोगता प्रॉब्लेम आनी तेज्या फुडें कितू वर्सां घोडी आहलीं आसतलीं. तर जेजू आहलीं कितुलीं 30 वयर आहलो जेजू, 30 धरया आमी. तर 30 घोडी आनी ती बायल 12 वर्सां दुयेंस म्हळ्यार आनी वयली कितें उरलीं, वयलीं 17 वर्सां उरलीं. तर ती जेजूच्या बरोबर ना जेजू व्हडली आहलोली आसतली धरचून. हिंगा जेजू गेली ती धूव जावपाक शकना, कितको जातली? जेजूगे इदाद आनी तेगे इदाद एकू आहा, घोडे ती व्हडली जावपाक शकता ना. आनी धूव जातो जाल्यार 20-21 वर्सां पूण दादल्या परस ल्हान आसपा नाका. 21-22-21 वर्सां इंडिया म्हणटा 21 वर्सां काजराची लिगल एज दादल्याक. तर 21 आनीक दुसऱ्या वर्सा भुरगीं जालें म्हणून काजो जायन 22 वर्सां तरी डिफरन्स आसपा जाय. तर हिंगा ते फकत जेजू घोडे व्हड आसतो ती बारबो आसतली धरया आमी. जेजून कितें म्हणलें, धुवे म्हजे जेजून कित्याक म्हणलां? इतुली तर व्हड आहा ती दादी न्हू, तरूय पूण जेजू तेक धुवे म्हजे म्हणटा. धुवे म्हजे म्हळ्यार अर्थ कितें? आतां तुमकां सांगिल्लें तें की जेजू म्हणटा सगळें आपण बापान सांगिलां तितलें आपण कोता. म्हजे वस्तुंकीन हांव कांयच एक करिना, कांयच एक उलयना. जेजून बरोबर सारकें सांगिलां. आनीक हें पळय जेजू ना, देव ना, जेजू देव न्ही, जेजू हुस्सार मेलो ना, बायबल चेंज केला म्हणटा तो लोकूय सांगता की जेजून केन्नाच आपण देव म्हणलो ना. जेजून म्हणलां की आपण देव सांगता तें आपण कोता. जाल्यार देव जाल्यार जेजू तो देव जाल्यार देवागे कितें आनी सांगों जाय, देवाग्यान कितें आयकों जाय, तेज्यान करूं जायना अशें म्हणटाय ते. तर ते बेस बरें जाणाय की जेजून सगळें देवान सांगिल्लें तेंच केलें म्हणून तें मानून घेताय ते. तर हिंगा जेजू म्हणटा धुवे म्हजे म्हळ्यार कितें? जे परेन देव आमकां सगल्यांक आपल्याचीं भुरगीं आमगेलो हें देखून आहा, मिसां आमी घेताय ते कांतार पयलीं 2 देवाचीं भुरगीं म्हणून आहाय ते भुरग्यांगे मिसां घेताय आमी. आमकां स्वता तीं फकत ल्हानूचीं भुरग्यां म्हणून. आतां आमी व्हड जाले न्ही, क्रिज गेला काजार जालीं, तें कांतार म्हणून देखून लॉस वता. देवाचीं भुरगीं म्हूण आहाय तें. कित्याक आमी आतां भुरगीं खूंय आहाय म्हणटाय आमी. जेजू हिंगा 30 वर्सां आहलीं. तो जेजून तेक म्हणल्यार धुवे म्हजे म्हळ्यार कोणें म्हणलें? जें देवान फॉर्मायलां ते बायलेक सांगपाक हीं उतरां. कित्याक जेजू म्हणटा आपण देव सांगता तेंच उलयता, देव सांगता तेंच आपण कोता. तर हीं उतरां उलोवपाक देवान सांगलें जेजूक कितें म्हणून? धुवे म्हजे म्हणून तेक. आनी आमकां आतां जेजू कितें सांगता काय? आमी मनशां न्ही, आमी जेजू मानून घेयलो ना, आमी कातोलीक न्ही. आमी तर कातोलीक जाल्यार आमी सर्गीचो बाप आमकां जेजूचे उद्देशीं बायबला वयलें सगळें सांगता, बायबलाचेर बरोवन दवरलो आहा, तें आमी कित्याक मानून घेनाय? आतां सांगिलां की जेजू सगळें कोत्तालो तें बाप सांगतालो तेंच कोतालो.
आनी उलयतालो. पूण आमी तेंच कोनाय, आमी तेंच उलयनाय. कारण कितें काय? देवान आमकां इतुलो सयेग, इतुली सोंपी संदी दिल्या. सारकी सोंपी. उंकोट ती घेवपा नाका, रेजिस्टर करूं नाका, पासपोर्ट नाका, कांय नाका. सारकें फुकोट. ल्हान भुरगें जेन्ना उलोवपाक लागोता, तेज्यान देखून अजापां मिलाग्रो करूं जाताय. जिजस जिजस म्हूण पयलीं उतर शिकयलें म्हणटा भुरग्याक पुरो. देर इज पावर इन द नेम ऑफ जिजस. आनीक मायंड पायन तरी भुरग्याक हें उलोवपाक शिकोता तेदोणां 3 वर्स देखून कुसव्या सावन तो भुरग्याक तोरी पवित्रकायेन वाडयलो जाल्यार तें जेजू म्हणल्यार त्या भुरग्याक दुयेंस जावपा नासलोलें ल्हान सावन. कुसवें आसो सावन आनी भुरग्याक दुयेंसूं जावपा नासलें. हें मिसकॅरेज म्हणटा ती, नाजाल्यार डिफेक्टांनी जल्मोवपा नासलीं, नाजाल्यार पांगळीं, तोंटीं, बेरीं, कुड्डीं, मोनी तेश कोन्न जल्मोवपा नासलीं. कित्याक? मांय पाय पवित्र आहाय आनीक भुरगें मायच्या पोटान आहा, तर भुरग्याक कांय लागपाकूच शकना. हितून दोगांय नवीं काजारीं कोण भुरगीं जावपा आहाय तीं आवय बापूय तीं पवित्र कातोलीक आसपा जाय. तुमकां तर 100% तर भुरगें बरें जायें, 100% तर तुमकां डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी जाय, सिझेरियन नाका. 100% तर तुका पेन नाका, मातशें पूण डिलिव्हरी पेन मातशें पूण नाका तुका. जाल्यार तुमी पयलें सा पवित्र जावन येवपा जाय. सारकें सारकें पवित्र म्हळ्यार पवित्रूच. तितून आनीक दुसरें आनीक कांय उलोवपाक जायना. जेजू कितको आसलोलो तेश कोन्न जावपाचें. आनी तें सारकें सोंपें. मुगे डिस्क्रिप्शन वचाय 5-10 मिनट पुरो तुमकां. पयले पाटी ह्या चॅनलाचेर येयलें जाल्यार. दुवें म्हजें तर जें जेजू देवान सांगिल्लें, सुर्गीच्या बापान सांगिल्लें तें चेड्यान केलें, पुतान केलें. आनी आतां जे परेन हिंगा जेजून म्हणलां दुवें म्हजें आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं जाताय पवित्र कातोलीक जात्रेच. आनीक तेदनाच की जें जेजून केलां तितलेंच आमी उलयत तें घडोवन येतोलें. आमकां आतां गरज की आमी पवित्र कातोलीक जावपाची, ना जाल्यार कांय जावपाचें ना. सारकें सोंपें कोट्टा आमकां हिंगा. दुवें म्हजें म्हणलें जेजून. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. जेजून आतां कन्फर्म केलां. आमी कुमन्यांक गेलो कन्फर्मेशन घेताय आमी. म्हळ्यार क्रिस्म घेताय. बायलेन हात लायन बायल बरी जाली तें कळ्ळें बरी जाली म्हणून आपूण. तेका लागोन ती मुखार सरली ही टेस्टमनी दिवपाक की आपूण तुका हात लायला. तर बायलेक पेकोवणी मेळ्ळी आपल्यागेली. आनीक जेजून म्हणलें वय तूं बरी जाली. कोणे कितको बरी जाली? कित्याक तुवें म्हजेर भावार्थ दवरून येयल्ली, मुगेल्या कपड्यांक हात लायतली आनी तूं बरी जातली. तेका लागून जेजून ती पळय खंयची चिंताली, तेगे पळय कितें भावार्थ आहलो, तें पळय कितें जेजूगेलें येवजिलोलें, तें शांती पावलें, तेंच सोत खरें म्हूण जेजून तेक दाखोवन दिलें. भावार्थान तुका बरी केली, तुज्या भावार्थान. तर जेजू हिंगा म्हणना की मुगेल्या मागण्यांनी तुका बरी केली. हांव दोंगरार वचोन, रानांत वचोन मागणें कोत्तालों, त्या मागणाच्या उद्देशीं तूं आज 12 वर्सांच्या उपरांत बरी जाली. अशें जेजून म्हणलो ना. आमी उपास तापास कोताय. कित्याक? तो दुयेंस बरी जावपाक, आमगे मागणें देव आयकतलो तें करपा न्ही. तें एक पयशा देखून शिरीपणा. तुमी तर अशें करून चिंताय जाल्यार तें सारकें निर्फळ. तेजो एक तुमकां केसलोच फायदो ना. एक पयशाचो फायदो ना म्हळ्यार धरया तुमी सारकें तें टोटली झिरो. पयशा कितें वालोर आहा आतां गोंयांत ना. लाखांनी उलोवपाचें. 1000 बोडसां घालून वचोंकूच जाय भाजी पालो हाडटो जाल्यार तूं. तर पयशा देखून तुमगेलो आपास तापास कित्याक शिरी पडपा ना कितें कोताय तें. चिंतून की आमगेली मागणी देव आयकतलो आनी कितें वायट येयलां तें बरें जातलें.
तर आमी पळे कातोलीक कोताय तें सगळें आमी फाल्स कोताय. आमकां जाय ते भाशेन कोताय. जेन्ना वायट येयलें आमकां दिसोता की आमी उपास केलो, वायट ओ दुयेंस येयलें तें बरें जातो म्हूण. ना. तें आमी कोताय कित्याक? जेजू रोजार कोतालो. कित्याक कोतालो? लोकां हिलींग करूंक जाय म्हणून? ना. रोजार ओर उपास म्हळ्यार आमचो संबंद देवाचे लागीं घट करपाचो, वाडोवपाचो, थीर करपाचो. मिसांक मागीर फेस्तांक आमी वयताय कित्याक? आमी सांतां दाखोवपाक? चोय बाबा हांव तुगे आयज फेस्तां येयला, म्हाका बरें कोर आं. चोय जेजू हांव सोदना आयतारा मिसा येता. मुगे दुयेंस बरें जावपा जाय आं. हेका लागून आमी ह्यो वस्तू आमी करपाच्यो न्ही. ह्यो वस्तू आमी संवसारा पडें कोताय. जेजू मोग दाखयताय, सांतां मोग दाखयताय, सायबिणी मोग दाखयताय. वो आमकां बरेंपण मेळोवन घेवपा न्ही. वो आमचो मोग जेजू देवाचे सेवेन, जेजूचे सेवेन, पवित्र आत्म्याचे सेवेन बरो जावपाक. तेचे भाशेन आमी जियेताय म्हणोन आमी खूद आमचें जीण, आमचें मोन, आमचें काळीज आमी चॅक करपाक. चॅक करपाक म्हळ्यार कितें? की खरेंच आमी भावार्थान आहाय? हें आमी हेजी चवकशी करपाक आमच्या भावार्थाची. हेका लागून आमी मिसा वयताय. हेका लागून आमी उपास कोताय. कितें करूंक? मागणी करूं न्ही. उपास करप म्हळ्यार म्हजो भावार्थ देवाचें सोवें थीर करपाचो, वाडोवपाचो, घट धरपाचो. रोजारां रावपाचें. उपास म्हळ्यार रोजारां रावपाचें. आनीक शेवटी तुवें पवित्र कातोलीक जावपाचें. 5-10 मिनटो पुरो. हांव तुमकां हें कांय उपास करपाचें ओ रितीर करपाचें, बायबल शिकपाचो बायबल कोर्स म्हूण आसोता. जायत्या गोंयच्या कातोलिकान देखून केला बायबल कोर्स. 1 म्हयन्याचो, 2 म्हयन्याचो, 6 म्हयन्याचो आसोता. सर्टिफिकेट आहाय. पूण उतराचेर कांय घडना. व्हडलो बायबल सगल्यांक आहाय म्हूण तूं घारां. कितें घडटा? घडना. देवाचें उतर म्हणटाय आमी. पूण देवा उतराक कितें जालां? तुमी पवित्र कातोलीक न्हय. भावार्थ आहा तुमकां. तुमकां भावार्थ आहा जेजून म्हणलां. सांसवाचें येदो भावार्थ आसल्यार पुरो. तुगे भावार्थाक कांय गुन्यांवूंक ना म्हण जेजून आपूण. पूण तूं पवित्र ना. तूं वायटान आहा, पातकान लोबलेलो आहा जालें. कारण हेचो हिंग येता. तेका लागून हांव तुमकां बायबल शिकाय, व्हडले बायबल स्टडी करयाय, कांय करपाक गरज ना. भावार्थ वाडोवया पयलो. भावार्थ वाडोवया न्ही. हें करया कितें? पवित्र कातोलीक जाय. 5-10 मिनट पुरो. पवित्र कातोलीक जाय. माजी तुमकां कितें जाय तें हाडूया. माजी कांय प्रॉब्लेम ना. माजी तुमी बायबल स्टडी कराय, शिकाय, मागीर बरें पवित्र वोतमो तुजे भितर आसोता. तुका सगले चारूय वाटांनी आदार कोता. आनी मागीर आमगे काम कितें? माजी आनी काम ना आमकां. माजी फकत आमी जेजूगेली खबर परगटपाची, दुसऱ्यांक शिस्त करपाचें आनी दुसऱ्यांचीं दुयेंसां बरीं करपाचीं, दुसऱ्यांक आदारा पावोवपाचें. कितें करून पयशे तुमी म्हणच्याय आवय आपूण गरीब, हांव दिसवट जोडटा, म्हाका कितू पयशे जाय, दुसऱ्यांक हांव कितें आदार कोरतलो? ओ आनी शिकोना जाल्यार बरो बायबल. पवित्र जायना जाल्यार बरो. दुसऱ्यांक आदार करून म्हाका घडटा. पयशांनी आदार करपा न्ही. दुसऱ्यांक शिस्त करपाचें शिस्त. पयलीं हें उतर मेळटाय. मार्क 16-15 वचोन चोयय. दुसऱ्यांक शिस्त करपाचें. शिस्त करपाचें म्हळ्यार तीं खूंय चुकल्याय, तीं वायट कित्याक भोगताय, वायट तेंचें कित्याक जाता, बरेंपण कित्याक येना, पेंसांव कित्याक येता, शिराप कित्याक येताय, दुसरी कित्याक सोतायताय तुमकां. हें सगलें तीं पवित्र कातोलीक जालीं म्हणटच, जेजूचें शिश्य जालें म्हणटच तें सगलें नपयत जाता. तर हें आमगेलें शिकोवपाचें दर एक कातोलिकागेलें कार्य म्हळ्यार कायदो. आमी सगलीं आतां देवाचे कृपेन तुलीं भायर आहाय सारकीं. देवाक आमी नाकारला, भायर आयला.
हेका लागून आमगेल्या जिवितांत कांयचेक बरें घडना. आमी देवान पडे सांगिलां, सर्गीचो बाप पडे जेजू सांगतालो तें जेजू कोतालो. तेका लागून जेजून म्हणलें धुवे म्हजे. कित्याक सर्गीच्या बापान उलयलां, धुवे म्हजे. सर्गीचो बाप उलयता आतां जेजू वयल्यान. धुवे म्हजे, तुज्या भावाटान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनीक तुजे पिडेंतली मेकळी राव. तर जेजून म्हणलें शांतीन वच आतां. जे मेरेन तूं पवित्र कातोलीक जायना तुका शांती तुज्या जिवितांत ना. शांती म्हळ्यार कितें? जॉन 10:10 मेळटा आमकां. देंवचार येतूय आमकां चोरपाक. कितें चोरपाक आमगेलें? शांती चोरपाक. मनशागे शांती पेड्ड्यार जाली म्हणटच तुजें मागीर निसणटोन तुगेलें मागीर सगलें वायट जावपाक सुरू जातात. तर ही शांती तर आमगे बिगडली जाल्यार गाडी घोराबो मागीर ब्रेक डावन. जे भाशेन गाडयेन तुली ऑयल लिकेज जाली ऑर तुवें ऑयलूय चेंज केली ना गाडयेची, ती ऑयल मागीर पेड्ड्यार जाता. आनीक एक इंजिनाचो पार्ट पळय आहा गाडयेचो तो पेड्ड्यार जायत वयता आनी मागीर इंजीन घट जाता. ते भाशेन जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेगेली शांती काबार जाली आनी तेंगेलें इंजीन घट जावपाचो ओगोत सारको लागीं येयला. आतां चोय व्हडले गुंडा बुंडा आहले ते कितको मोडटाय ते चोय फोडफोड्यान मोडटाय. हे दुयेंसाचे हुस्कार घेवपा जायना. लोकां स्वतायले जिवीत भो. तेंगेल्यो पिळग्यो आतां कितको मोडटा त्यो चोय. तेंगेलीं भुरगीं बायल जिते आहा जाल्यार ओ तेंगेली माय पाय जिते आहाय जाल्यार भुरगीं काजार जायन भुरग्यांगे भुरगीं जाल जाल्यार चोय तीं कितको मोडटाय तीं चोय. आनी तें चोयतो जाल्यार तुवें पवित्र कातोलीक आसपाचो ना तेंच्या पयलीं घोडी तूं मोन वचत. कित्याक जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेगेलें मरण दुसरे मिनटीक. तूं हिंग बसलो आहा टाटाच करून तूं हिंगा मरपाक शकता. हितून आनी कांयच दुबावू ना. हें स्वत खरें. कित्याक तूं पवित्र कातोलीक ना. तूं दुसऱ्यांक जेजूचें शिस्को ना. दुसऱ्यांक तूं बायबल शिकयना. तुमी कांतर काडटाय, तियात्र काडटाय, कॉमेडी काडटाय, भुरग्यां दुखलून खूंय शॉपिंग हेक घाताय, डॅन्सिंगा घाताय, काराटे घाताय, म्युजीक शिकोवंक घाताय. हितून तेंचें मागीर मरण केदो मरण येता सांगों जायना. हें शिकोताय येयत घोडी दुसरे मिनटीक सारकें. तर आमकां कितें पवित्र कातोलीक जावपाची गरज. कितें करपाचें? पवित्र कातोलीक जावपाचें. तूं भुरगें जावं तुका तर भुरगीं देखून तर हो व्हिडिओ आयकोता तुका तो संवसारांत तर जियेवपा जायें. तुका तर संवसारांत रावपा जायें जाल्यार तुवें पवित्र कातोलीक जावपाचें. मामा डाडा तुवें हो व्हिडिओ आयकलो ना तूं तर आयकोत जाल्यार तुमी पयलीं पवित्र कातोलीक जाय. तेन्ना तुमी मामा डाडाक साल्वार करपाक पावतलीं. ना जाल्यार तीं तर पयलीं मेल जाल्यार तुमी रस्त्यार पडटलीं. हितून आनीक दुसरी सोजमणी आनी कांय ना. हेंच स्वत. तुमी भुरग्याक मोस्क मान ना हांव तुजो माय पाय ही तुजीं कोण गॉड मादर आनी गॉड फादर. गॉड मादर गॉड फादर कित्याक केलें? कित्याक माय पाय गेली दुसरे मिनटीक देखून जियेवपाची गॅरंटी ना. त्याका लागून मामा डाडा मेल जाल्यार गॉड मादर गॉड फादर घोडी तुमकां चोयतलीं. घोडये चोयतलीं. तेंगे कांट केदो गुंटो मो सांगों जायना. दवर तूं पूण कोताय ना न्ही की मामा डाडा गेली गॅरंटी ना. दुसरे मिनटीक देखून ती मरपाक शकताय. तेका लागून तुमकां भुरग्यांक गॉड मादर गॉड फादर करून दवरला. तीं तरूय तुमचो कुयदाद घेवपाक पावतलीं म्हणून. तर ज्या मनशाक हो व्हिडिओ मेळटा कोणू जावं तुमगेले इदादीचें कांय ना.
तुमी घोडी थोडा हें आसतलीं पूण कोंकणी कोटे तुमकां आयकताय तुमी कितको पवित्र कातोलीक जावपा तेंय सांगलें तुमकां आमी हांवें सांगिलां आतां तर आतांचे आतां पवित्र कातोलीक जाय आनी भुरग्यां सारकें सोंपें तें तुमगे दुस्मान बी उणी आहाय तुमगेलो राग हें कुन्नाटकाय उणी आहा आजकाल जायत उणी आहा पूण इंटरनेटा लागून चड वाडलोलें आहा तेंय म्हज्यान कांय सांगूं जायना कित्याक हें यूट्यूब चोयताय तुमी आनी तुमगेलो मागीर राग शिजोता मुतींत की ती हितू कोताय ती टिकटॉक व्हिडिओ कोताय ती शॉर्ट व्हिडिओ कोताय ती आनी कसो व्हिडिओ कोताय आमच्यान कित्याक करूं जायना हे भाशेन जायत्या भुरग्यांचे आज मोतीन घोडये ती घोडये जाणटेल्या भाशेन पास्ट जालो हें आसतलीं हांव उलयतां तें आदली भुरग्यांचें आदीं आमी ल्हान आसतना आमकां तितूलो राग हें बी दुसऱ्याचेर नासलें जे पळय वडील कोत्तालीं तेशें कोन्न पूण आतांच्या भुरग्यांचें कांय सांगूं जायना 3 वर्सां भुरग्यां देखून हाती मोबायल आहाय हे तिसरे देखून भुरग्यांच्या तोरी तें मागीर देंवसार मागीर गुंडायता तें तूं भुरगीं जावं वो दुदा भुरगीं जावं तें देंवसार गुंडायता म्हाजे तेका लागून दर एकल्यान पवित्र कातोलीक जावपा जाय दुसऱ्याचे म्हाका लागून भुरगीं सालवा जातोलें ओके जातोलें ना न्ही मागीर कितें तर दर एकल्यान पवित्र कातोलीक जावपाचेंच गोरेबांत घरां जावपाकूच जाय हिंगा बंद करया फायल कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका मारियो आनी ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेराव आनी तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनी ताचे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनी तिचे फॅमिलीक कोलेत आनी ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनी ताचे फॅमिलीक सुकोर आनी ताचे फॅमिलीक जॅसी आनी ताचे फॅमिलीक हेनरी आनी ताचे फॅमिलीक पियादाद वाज आनी तिचे फॅमिलीक मोरियान आनी तिचे फॅमिलीक जिपोट आनी ताचे फॅमिलीक जोकी आनी ताचे फॅमिलीक क्रिस आनी ताचे फॅमिलीक तशेंच युट्यूबाचेर लायव्ह आसा ताका आनी ताचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंस सगल्यांचें सोरशिल्लें पयस कर ह्यारूय सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर सगल्यो गरजो तूं तांकां सुटाव्यो मेकळ्यो करून फावो कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस कूड दुखोत ती फाट दुखोत ती भेंड दुखोत तें पांय दुखताय ते हात दुखताय ते बोट दुखताय ती मान दुखोत ती रेमातीस पळटें आर्थरायटीस जाली ती हार्टाचें प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज कोलेस्ट्रॉलान ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलेन सुडल्याय ती आवड जालें ती पीस जालें ती मेंटल जालें ती बूल येयलें ती बुरशेलें ती आल्लें ती आजलें ती भेरेलें ती चीत नासतना कांयचे काय उलयताय ती सोजमण नासतना उलयताय ती ही सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर जी शिकतात तांची मोत वाडय गिन्यानूय तांचें वाडय बऱ्या मार्क्सांनी पास जावन जिवीत तांचें तूं सुखाचें कर जांचो धंदो चलता तांचो धंदो वाडय जी काम करता ताचो पगार वाडय पोस्ट वाडय आनीक जांकां काम ना तांकां व्हडले कंपनींत नवें काम फावो कर जायत्या पगाराचें आनीक पगार पोस्ट व्हडल्या पोस्टाचें व्हडले कंपनींत आनीक जांकां बसून दवरल्यात कोविडाक लागून तांच्यो कंपनी पोत्तून चालू करून पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां पोत्तून तूं कामाचेर चडय आनीक ही सगळीं अजापां मिलाग्रो जाल्याय त्यो चोयन तांकां पवित्र जावपाक तुजो मोग
तुजी कृपा आनी पवित्र आत्माचो आदार तांकां फावो कर. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गींच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मावाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.